नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीत तुमचं सगळ्यांक येवकार. आज आमी एक परत आनी एक म्हत्वाचो इश्यू घेवन आयल्यात, ते म्हणजे गोंयांतली इलिगल कन्स्ट्रक्शनां आनी तांकां असो जो आरोप जाता की म्युनिसिपालिटीक वा पंचायतीचो ताका आशिर्वाद आसता. आनी अशीच एक गजाल म्हणजे कुंकळे नगरपालिका वाठारांत उगडकीक आयिल्ली आहा. आनी मेन म्हणटा ते हे प्रकरण हायकोर्टाक वचून हायकोर्टान ते बांदकाम मोडपाचो आदेश दिला. ताजे परस व्हडलें म्हणटा ते आमचे कुंकळे पालिकेचो मुख्याधिकारी आसा, ताणें ते खातीर त्या हाका आदार दिवपा खातीर प्रोटेक्शन मनी घेतला काय कितें असो एक गंभीर प्रश्न विचारून ताची चवकशी करची अशें DMAक आदेश दिल्ले आसात. ही केस PIL म्हणून ग्रीन गोवा फावंडेशन हांणी आमच्या मुंबय उच्च न्यायालयाक व्हेल्ली. ते ग्रीन गोवा फावंडेशनाचे चेअरमॅन रेझन आल्मेदा आमचे बरोबर आसात. रेझन येवकार. रेझन म्हाका एक सांग, पयलीं म्हणटा हो इश्यूज कितें सद्याक तुमी तो PIL घालता? हो इश्यू कितें आहा, स्टार्टींग जे पळय बिल्डींग खंय आशिल्ली ती एरिया ही बिल्डींग कुंकळे पालकी रोड म्हणटा तेका. हे पालकी रोडाचेर कन्स्ट्रक्शन येवपा लागलें आनी तेजेर कोणें कंप्लेन घालूं ना. ही फर्स्ट कंप्लेन कुंकळ्या हिस्ट्री आमच्या कुंकळेच्या चीफ ऑफिसरान सुमोटो एक्शन घेतलो. ओके. हे इश्यूआचेर आनी सुमोटो एक्शना प्रमाणे तेम इन्स्पेक्शन केलें आनी ताका स्टॉप वर्क ऑर्डर इश्यू केली. सुमोटो घेतल्या हाजो प्रिमा फासी दे वर फाउंड दॅट इट इज इनलिगल. ओके. हां. एंड देन स्टॉप ऑर्डर काडली. स्टॉप वर्क ऑर्डर काडली. ओके. हां. म्हणटच ती स्टॉप वर्क ऑर्डर काडली आनी तेजे मागीर फॉलोअप कांय ना. कन्स्ट्रक्शन चालूच आसा. म्हणटच आमकां येयलें इन्फॉर्मेशन येयलें की हेजेर सुमोटो एक्शन घेतला, चीफ ऑफिसर कांय कोन्ना. तेन्ना आमी तितूंत इंटरवेन्शन एप्लिकेशन घायलें. ओके. आमचे सेक्रेटरीन कोणाय म्युनिसिपालिटी कडेन. म्युनिसिपालिटी कडेन. ओके. हां. म्हणटो आमी इंटरवेन्शन एप्लिकेशन घायलें. तेन्ना तेणें ताका शोकॉस नोटीस काडलो. ओके. पार्टीक. तेजी रिप्लाय दी आनी ती कॉपी जे पळय शोकोसा रिप्लाय पडलेल्या तितूंत क्लियरली मेन्शन केलां. ओके. की आपण प्रोटेक्शन मनी पे केलें म्हणून. ओके. प्रोटेक्शन मनी फीज न्हू, प्रोटेक्शन मनी पे केलें आनी टायम ऑफ हियरींग आपण ते एक्सपोज करपा आहा म्हणून. म्हणटो हियरिंगाचे पळय धमकी दिली तेमी इनडायरेक्टली. पूण ज्या टायमार हियरिंगाक गेले तेन्ना चीफ ऑफिसरांनी कांयच चलना ते बद्दल. ओके. आनी तितूंत तें बी मेन्शन केलां कितें म्हणून कुंकळे आसली जायती इनलिगल आहाय म्हणून, वीच वी ऑल्सो एडमीट दॅट. ओके. तेगे रिप्लाय आहा तो. म्हणून तेजें म्हणणें आसलें ते पार्टीचें की आपल्या एकल्याकूय कितें इनजस्टीसो, सगळ्यांचेर तुमी एक्शन घेवचें. ओके. दॅट वॉज द रिप्लाय. बेजिकली जी जमीन आसा न्ही थंय हे आतां कन्स्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन करप जाता काय म्हण, बिकॉज ती जी जमीन आहा ती कोमदारी जमीन. सो हे जाता कायद्यान. कुंकळेचे जे पळय जमीन पळय आहा ती कोर्ट रिसिवर. ओके. हां. कोर्ट रिसिवराक कन्वर्जन म्हणटा जायना. ओके. आसतोच आसा उलतो कसो जो हे आसा ना. एक्चुअली नॉर्मली थिंग कन्स्ट्रक्शन एलावड ना. वेन तुका कन्वर्जन जायना, TCP एप्रुवल ना, तुज्यान बांदपाकूच जायना. आतां ओवरऑल कुंकळ्यान जे पळय आतां कितें बांदलें दॅट इज टोटल इनलिगल. ओके. हां. हेजे बांदलो हांवें कोर्ट रिसिवर प्रॉपर्टी. ओके. ताका प्लॅन ना, कांय ना. रिजन ही जी ऑर्डर आसा न्ही ती हांवें वाचल्या. तातूंत भितर जजान आमचे हे महेश सोनकान ओरल हे केल्लो जजमेंट ओरली सांगिल्लो अशें ते हाजेर आमचे ऑर्डर कॉपीचेर आसा. तातूंत भितर तो म्हणटा की चीफ ऑफिसर जर ते इलिगल आसा टायम आसा जाल्यार तो म्हणटा रेगुलरायज करपाक हे ताका अधिकार दिलो कोण काय म्हणटा तो. म्हळ्यार हांव ही तो हें कशें करपाक शकता. आयदर म्हाका जर रेगुलरायज करपाक जाय हांव टू एप्लाय न्ही. यू कॅनॉट सजेस्ट मी यू रेगुलरायज ऑर हे ते सामकें आमचें इन ब्लॅक एंड व्हायट. यू कॅनॉट मिन्स दॅट ऑफिसर कॅनॉट हे न्ही सजेस्ट. पार्टिक्युलर तूं तुका हे केसीन तरी जाता. हय. चीफ ऑफिसर इज ऑल सेट टू सपोर्ट द पार्टी. ओके. इफ यू गो टू सी टेक्निकल सांगो तुका. हय. फर्स्ट मुद्दो म्हणटा आमी डायरेक्ट एक्शन म्हणजे सुमोटो एक्शन. ओके. सेकंडली तेणें आपण ते रिन्यू केलें ट्रेड. आतां चोय जाल्यार तेगेलो 3 months टायम काबार जाता. हय. ऑन टेक्निकल ग्रावंड तेणें दिल्लो रेगुलर तो टायम काबार जालो. तो टायम काबार जालो आमी कोर्टाक वयता म्हण आनी 10 दीस जाले. बट तुका खबर आहा तेगे टायम काबार जालो म्हणून तुवें डेमोलिशन आमचे एडवोकेट पडयारान थंय हेंय केलां सबमिशन केलां की
3 महिने जाले म्हण काबार 3 महिने जाले बट आमचे सीओ न्ही कुंकळ्ळेच्या चीफ ऑफिसरान हे नेवर पूट एनी एफर्ट फॉर डेमोलिशन स्क्वॉड देर इज नो स्टे म्हणजे तो थिंग पासून ते प्रोटेक्ट करपा सोदता आनी मुखार वचपा ती ओके जस्ट बिकॉज हायकोर्टान गेले म्हूण ही ऑर्डर नाल्यार तो चीफ ऑफिसर कितें सांगतालो डेमोलिशन स्क्वॉड मेळना तेणें लेटरूय केलें ना लेट हिम कम ऑन रेकॉर्ड ना आनी इवन दॅट ऑर्डर जजान सारकें स्पेसिफीक ऑर्डर दिल्या आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक की डेमोलिशन स्क्वॉड ना म्हणून ते काम करना बंद दवरपाक जावचे ना म्हणून कारण इतलो ह्या आमच्या कन्स्ट्रक्शनाक कितलो सपोर्ट जाल्लो आसा की आनी वेळ करनाका म्हणून कितें जाता हायकोर्टान बी तें सगळें चोयलां हय कितें म्हणून रोल ऑफ द म्युन्सिपॅलिटी म्हणजे कितली लेवलार फुडें प्रोटेक्शन आहा तें ओके प्रोटेक्शन मानी भायर प्रोटेक्शन कितलें आहा तें हांवें चोयलो आहा म्हणटा तूं बेजिकली तें चोयलें जाल्यार की हायकोर्ट केम डावन हेविली कित्याक हायकोर्टाक कळ्ळां बाबा हे जे सारकें तें प्रोटेक्ट कित्याक एक मातशें तर तेमी इनिशिएटीव घेतला डेमोलिशनाचो ओके टायम जालो सो ओनली सीओ टू बी ब्लेम्ड ऑर बाकीच तागे आनी टेक्निकल स्टाफ आहा वॉट अबाउट डॅम सी टेक्निकल स्टाफ थंय तर म्हाका विचारलें जाल्यार इंजिनियरान बी दे ऑल प्रोड्यूस ऑल द रिपोर्ट्स पर्टिक्युलर रिपोर्ट्स जे आसले ते सुद्दां तेणें कन्स्ट्रक्शनाचे दिले तो कोण विपूल म्हणून कोण एक आसलो तेणें ताका टायम टू टायम ते ऑन दिले म्हणजे हे मुद्द स्टार्ट जालें ना कळ्ळां तुका म्हणून हितून कितें आहा पयलीं सद्याक व्रोंक वयता तालाटे तालाटेक गांवां खूंय कितें चलता इलिगल तें पयलीं तालाटेन रिपोर्ट करपा जाय तेज्यांनी डायरेक्ट डेप्युटी कलेक्टराक रिपोर्ट करपा जाता ही कॅन ओनली ऑल्सो फायल द केस बट हितून कितें जाता आनी तुका सांगता हें कन्स्ट्रक्शन दिश्ट पडना म्हणपाक ना हें हायवेचेरय सो दिश्ट पडटा आनी पालके रोडाचे भितरूय सल्ल्या दिश्ट पडटा म्हणटो वो चीफ ऑफिसर युजींग एवरी डे तो रोड खंयचो वचपाक म्युन्सिपालिटीक म्हणून हेच जायना कितें म्हूण हांव विसरोल म्हणपाक सांगूंक शकना तेका एवरी डे डेवलपमेंट दिश्ट पडटा आनी तेंचे रिपोर्ट चोयले हितून ते फावंडेशन स्टेजीचेर तेमी ताका स्टॉप ऑर्डर काडलो ते कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट जालें रिन्यूवल दिली आनी बिजनस स्टार्ट जालें सकयल सुपर मार्केट आतां ते सुपर मार्केटाचें आनी एक हें आहा तो सुपर मार्केट स्टार्ट जालो म्हणटूच हायकोर्टाक हें जालो तशें आमी सील मारलो म्युन्सिपालिटीक ते हेका म्हणटूच ते परत कोर्टाक गेले कितें म्हणून कितें सामान आसा तें भायर काडपा दी म्हणटूच हायकोर्ट हेज एलावड देम आनी 2 दिसां टायम दिलो 2 दिसां टायम दिलो म्हणटूच तो शॉपाचेर बसून परतून बिजनस स्टार्ट केलें कितें म्हणून अभी कोण बंद मारेगा काय म्हणटा तो गोंयकार न्ही तो गोंयकार न्हू भायलो शॉप चलयता तो अभी कोण बंद मारेगा आमी दोग जाण मनीस धाडले व्हेरीफाय करपाक पुरा सेट किया म्हणपा लागलो म्हणटूच ते 2 दीस जालो तशें बंद मारलें आयज म्हळ्यार सामान भितर आहा म्हणटा हांव म्हणटा कोण तरी तांकां कॉन्फिडन्स दितालो की परतून तो सील मारपा न्हय ओके सो हे जर पयलें रिजन जाल्यार हो एक फकत ओन्ली दॅट वन कन्स्ट्रक्शन इतले पुरतें हें न्ही म्हणजे म्हाका दिसता तूं जर म्हणटा त्या प्रमाणे जर आनीकय कन्स्ट्रक्शन आहा जाल्यार दीस इज अ सम टायप ऑफ रॅकेट इज गोईंग ऑन इलिगल हांकां लिगल करपाचें सो हे जर टोटल जर पळयल्यार तुका कितें दिसता कितें हाव म्युन्सिपालिटी ऑर DMA शूड एक्ट ऑन दीस सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देर आर 2 ऑर्डर्स नाव पयली एक ऑर्डर आसली हायकोर्टाची आनी दीस इज पार्टिक्युलर फॉर कुंकोली ग्रीन गो ऑर्डर जाली ते मी सर्वे करपा जाय आनी ओवरऑल कितें जाता जाण तूं की एक शुक्ला जजमेंट आहा बेस्ड ऑन दॅट कोर्ट रिसिवर जे पळय जमीन पळय आहा वीच कॅनॉट बी लीज आनी एम सेल्डीड बी कोले नाव वॉट वी आर ट्रायंग टू डू टू फायल अ पेटिशन एज फार एज कोर्ट रिसिवर इज कन्सर्न ते मी कितें कोताय जाण तूं तेंगे हितूंकूय चोयला आमी फॉर कमर्शियल पर्पज बी म्हूण बरयताय कोर्ट रिसिवर प्रॉपर्टी कॅनॉट बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पज आतां आमी ते कितें आहा पयले कोर्ट रिसिवराची कितली जे पळय स्ट्रक्चर पळय आहा एक ते पयले आयडेंटिफाय करपाक सोदताय आनी ते बी रीट पेटिशन फायल करपाक सोदताय कित्याक म्युन्सिपालिटी कांय एक्शन घेवपाक ना डेप्युटी कलेक्टराक गेल्यार तोय थिंग पेंडींग दवरता आनी इतली पड परमिशन कुंकळ्या चालव हाय तांकां ओन्ली फॉर रिपेर आनी इनलिगल आसा तांकां हे हावज नंबर सांग वांटीत आहाय इनलिगल कन्स्ट्रक्शनाक हो सीओ टर्माक कितले आहाय ती चॅक RTI गेल्यार मेळटली मॅक्झिमम आहाय ती हे टर्मा जालें सो तुका तुगेलो डिमांड कितें काय म्हण सद्याक आतां DMA आतां कोर्टान ऑर्डर दिली म्हणटकीर DMA हॅज टू स्टार्ट द इन्क्वायरी हय सो वॉट इज युअर डिमांड सी आवर डिमांड इज प्रायमा फासी दे शूड सस्पेंड द चीफ ऑफिसर तो कितें कोतो थिंगा टेम्पर कोतलो इन्फ्लुएंस कोतलो एंड देन लेट्स बी फ्री इन्क्वायरी आनी इफ यू आर नॉट हॅव यू अप्लायड फॉर दॅट मिन्स सस्पेन्शनाचे ना आमकां अजून आमचे हार्ड कॉपी हाती पडना वी वील बी मुवींग बिफोर DMA ओके इफ यू आर नॉट हॅपी विथ द DMA दिस थिंग वी वील बी गोईंग अगेन इन द हायकोर्ट टील जस्टीस जावन बगर कित्याक ही तर जस्टीस जायना न्हू
आमकां सद्या आज कुंकळ्या असली प्रॉब्लेम जाला की सगळे सबस्टँडर्ड काम खूंय वच आतां तूं तर गेला काल हांवें 2 गाडी चोयले आमची नॅशनल हायवे भितर वता बस स्टॉपाक वचत थिंगा एका ट्रेनी लादी गायले त्यो वयर गायले आनी लोकांक मातशे सायडीन गेल्यार टायर फुटप डिस्क फुटप हे कोणा नेग्लिजन्स हेजें कांय ना पोर एक धांदोरा सोद धांदोरा एक हें बांदिल्लें तेमी रिटेनिंग वॉल उदो वचपा फोडी 8 दिसांनी ती पावस येनाका ती पडली म्हळ्यार आज कुंकळ्या सगळें सबस्टँडर्ड काम चालू आहा ओके हेका माय बाय कोण ना म्हणटच आतां आमकां कितें चिंतलां असले इशू जे पड सगळे पड कितें आहाय जॉयंट करून एक PIL फायल करपाक आनी हे जर PIL फायल करना जाल्यार कंट्रोलां येवपा ना म्युनिसिपालिटी ओके सो ही आमी चर्चा करपाचें कारण म्हणजे एक एग्जाम्पल ज्या हायकोर्टा मेरेन पावलें ताका लागून इतलो बोवाळ जालो फकत हो हे लोकां मुखार येवचें हो एक इश्यू आशिल्लो एक ताचो फाटलो हेतू आशिल्लो ताज्या फाटल्यान दुसरें म्हणटा तें म्हाका दिसता फकत हो हे आतां जें कितें कुंकळे उगडकीक आयला ते आमी म्हणटात की टीप ऑफ आयसबर्ग की बाकीचे इतल्यो आसतल्यो फकत ही केस तुमी हायकोर्टा पावल्या म्हणून ती हाजेर आयली आमचे तांचेर एक्शन जावपाचे वाटेचेर पावली पूण इतले इलिगल आसतले आनी मेन म्हणटा ते साम बारीक जर कोण गरीब आसा ताणें एक घर बांदता आनी ताका ताजे खातीर जर मातशे आमचे रुल्स आहात ते हे करतात कुशीन काडटा जाल्यार ओके हांगा जर कमर्शियल जर हे बांदपा खातीर जर तुगेली आमचे कायदे मोडपाक लागले जाल्यार फाल्यां आनी तूं म्हणटा तसो फकत त्यात गोंयकारूच न्ही तो म्हणटा ताणें हें केलां आनी कोण भायल्याक दिला चलोवपाक सो अशें जर जालें जाल्यार गोंयांत केवस जातलो पयलीं सद्या आज कुंकळ्या आतां चोवपाक गेलो हितून कमर्शियल चोडो जालो आनी ते कुंकळकार चलय न्ही ते सगळ्यांक भायल्यान दिलो आहा ओके आमकां एक पॉयंट आहा की ग्रीन गोवाचेर की कोण खूद कुंकळकार चलयता वी हॅव नो इश्यूज ओके कळ्ळें भायल्यान दिला आनी हांव म्हणटा इनलिगल कन्स्ट्रक्शन ग्रावंड प्लस बांद नाकाय कोणाकूय घर जाय रावन या नॉर्मल हावस तूं ग्रावंड प्लस बांदून कळटा तुका रिपेर परमिशनां बांद नाका वी वील नॉट टॉलरेट दॅट ओके कळटा तुका वी वील टेक देम फॉर टास्क कितें जाता हो कायदो तर एक पाट येयलो आनी जाल जाल्यार कितें खंय तरी बंद पडलें नाल्यार कितें जाता हें चालू उरतलें सो रिजन म्हणटा तसो आतां सद्याक ओन्ली ते पेंडोरा बॉक्स ओपन जाला आतां हाजे फाटल्यान हातूंतल्यान आनी कितें कितें भायर सरतले तातूंत भितर कोण आसात कोणें जर प्रोटेक्शन मनी घेतला जाल्यार कोणें घेतला ते आनी म्हणल्यार आनी कोणें केल्या काय आनी कोण मिडल मॅन आसा आनी कितें आहा हें सगळें आतां हे चवकशेक वयर येवपाक जाय आनी म्हाका दिसता ते जर आयले जाल्यार एक काम बरें जातलें की फुडें असलीं कामां करपाक कमीत कमी हे कोणाक भितले सो ह्या हातूंतल्यान एक कदाचित सगळे गोंयाकच एक बरी सुरवात जावपाक शकता आनी ती जावची अशें मागया आनी हाजेर आमी हे आमची भासाभास ती काबार करया तूं आयलो देव बरें करूं आनी आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकां देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक TV